काल आज आणि फाल्यां powered by Father Mulla Hospital Konkani Mangaluru, supported by Jerosa Company, VTech Electrical and Lightings Mangaluru, Rexin Center Mangaluru, Manasa Water Park Pilikula and MCC Bank. काल आज आणि फाल्यां दैजिवर्ल्ड वीक्षण करच्या सर वीक्षकांक काल आज आणि फाल्यां म्हणल्या ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत. हर एक आमच्या ह्या कार्यक्रमांत आम्ही सांस्कृतिक जावं करो, मनोरंजन जावं करो, या सामाजिक गजाली विशीं जायते थर करचे आसता, संवाद चलोवचे असतात. पूण आता जायत्या तेंपा उपरांत ह्या कार्याच्या शिंकलेंत पयले फावटी आमी भलायके संबंधी एका गजालीचेर हांगासर विशेष उलोवप सादर करतले. आणि आज ह्या भलायकी संबंधी कार्यक्रमांत फिजिओथेरपी विशीं आमी जायते विचार हांगासर उलयतले आणि आमच्या वीक्षकाक ते आमी हांगा तावणू कळयतले. आणि ह्या विशीं आज आमचे संगी संवाद चलोवच्याक आमचीच कोंकणी समुदायांतली एक फामाद व्यक्ती शिक्षकी एरोल कार्मेलिटा डिसोजा हांगासर आमच्या ह्या कार्यक्रमाक येवन पावल्या. प्रस्तुती मंगला कॉलेज ऑफ फिजिओथेरपी हांगासर लेक्चर जावन सेवा दिते आसा. फिजिओथेरपी ही चिकित्सा मंगला कॉलेज ऑफ फिजिओथेरपी हाच्या आस्पत्र्यांत कशी फाव जाता मूल्य विशीं आमकां सविस्तार माहिती दितली. मानेस्तीन एरोल कार्मेलिटा डिसोजा, तुका ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत. थँक्यू. नमस्कार. आजकाल आम्ही फिजिओथेरपी विशीं जायते आयकता. सडवतू आज फिजिओथेरपी म्हणलें एक विशेष एक प्रोफेशन. जायतीं भुरगीं ते शिकते आसात आनी जायते पिडेस्त आनी पिडा न्हय येतले आनी विविध शेतांनी वावर करचे ही फिजिओथेरपी म्हणली चिकित्सा आपणायते आसात. पूण आमकां तरी ह्या विशयांत एक डिटेल्ड एक माहिती गरज म्हणून म्हाका भोगते आसा. सो शिक्षक जावन आसा तुमी, सो तुमी ह्याच क्षेत्रांत विशेष रितीन अनुभव जोडला, विशेष समजो तुमी केल्ले आसात. सो आमच्या वीक्षकां खातीर फिजिओथेरपी म्हळ्यार कितें म्हणून सांगा. फिजिओथेरपी या फिजिकल थेरपी म्हणटात या भौतिक चिकित्सा म्हणटात. एक सायन्स बेस्ड हेल्थ केअर प्रोफेशन. अंतू आमी पेशंट्साचे दूख उणें करता आणि तांचे काल प्रॉब्लेम ती आमच्या कडेन येताना काल प्रॉब्लेम आसा ते आमी फायंड आवट करता, डायग्नोज करता आणि जाय जाल्ले एक्सरसायजीस आणि आमी मिशिन्स या मॉडॅलिटीज आमी म्हणटा ते वापरता आणि आमी तांचे हात पाय मुवमेंट समा करता आणि तांकां नॉर्मल चलोवंक शिकयता आणि तांच्या पाटी तांच्या प्रिवियस कामाक वचूंक नॉर्मल बॅक टू वर्क वचूंक आमी तांकां हेल्प करता. सो ओवरऑल एक तांचे ओवरऑल क्वॉलिटी ऑफ लायफ एक आमी इम्प्रूव करचे आमचे एक फिजिओथेरपीचे गोल. पळय आतां फिजिओथेरपी म्हणलो हो शब्द हो टर्म आमी फाटल्या वर्सांनी चड आयकोंक पावल्या. ताचे पयलें सडावत जायते 25-30 वर्सां पयलें हो शब्द तितलो सालतेर नातलो आनी सडावत म्हणचे आसले आमी गांवचे आनी पुरा मसाज करचें या तेल पुसचें नातल्यार काल म्हणटात तें आमचें सांप्रदायीक रितीचें मसाज आसा पळय, फिजिओथेरपी आसा पळय तें करचें आनी ताका सांप्रदायीक रितीन आमचे गांवचेच हल्ली वैद्य म्हणटात तसले व्यक्ती आसले. पूण थंय तावणू तो एक प्रमुख चिकित्सा विधान जावन तें फिजिओथेरपी बदल्लें. सो सांप्रदायीक फिजिओथेरपीक आनी आतांच्या वैद्यकीय फिजिओथेरपीक अंतू आसो व्यत्यास कितें आनी साम्यता कितें? हय, ते एक ट्रेडिशनल सांप्रदायिक फिजिओथेरपींत तांणी खाली एक पॅसिव ट्रीटमेंट म्हणटात. तांणी एक कोणी थेरपिस्ट वचून त्या पेशंट्सांक वचून पॅसिव मुवमेंट्स दिवंक जावंक पुरो या मसाज तांचे हात हँड्स ऑन केअर दिवंक पुरो या खाली मिशिनां मात्र दिवन तांचे दूख उणें करूंक ट्राय करतात. तांकां एक इन्स्टंट रिलीफ जाय पडटा आनी ते तांणी दितात म्हणून ते पयलें तांणी चिंतून आयलात. बट आतां ह्या मॉडर्न या आधुनीक फिजिओथेरपींत कशें आतां सायन्स इवॉल्व जाला तशेंच फिजिओथेरपीन ती इवॉल्वमेंट आयला. एक रिसर्चीस जावन आतां एक न्यूवर टॅक्नॉलॉजीज आयलात, न्यूवर मिशिन्स आयलात. सो आमच्या मंगळा हॉस्पिटल फिजिओथेरपी ओपीडीन ती मस्त रिसंट न्यूवर टॅक्नॉलॉजी मिशिन्स आयलात. ते जावन आसात रोबो स्पायन, मोबिलक्स ट्रॅक्शन मिशीन आनी एक लो लेवल लेजर थेरपी आनी तशेंच मस्त मिशिन्सां आयलात. सो ट्रेडिशनल फिजिओथेरपींत एक इन्स्टंट तांकां एक शॉर्ट टर्म पेन मॅनेजमेंट या सिम्टमॅटीक रिलीफ म्हणटात. बट आतां
आमी एक पेशंट बेस्ड या पर्सनलायज्ड आमी तांचे काल प्रॉब्लेम आसा म्हणून फायंड आउट करून तांचे प्रॉब्लेम आतां एक पर्सनलायज्ड ऑर इंडिविज्युअलायज्ड आमी एक्सरसायजीस प्रोग्राम तांकां दिता. सो आनी तूं पेशंट एक एक्टीव रितीन जावन एक पार्टिसिपेट करता ताच्याच रिकवरी प्रोसेसांत. सो ते एक मोस्ट डिफरन्स. आता तुम्ही तुमच्या मंगळा कॉलेज ऑफ फिजिओथेरपी ह्या विशीं तुम्ही एक उल्लेख केल्लो आसा आणि थंयसर तें कॉलेज मात्र ती आस्पत्र ती थंयसर तुमी कोणाक फिजिओथेरपीची गरज आसा तांकां तुमी थंयसर चिकित्सा दितात. आता ह्या विशीं आमकां सविस्तार एक म्हायती जाय. मंगला कॉलेज ऑफ फिजिओथेरपी हांगाच्या आस्पत्र्यांत कसली सगळी सवलताय मेळटात? आमच्या मंगळा हॉस्पिटलाच्या फिजिओथेरपी OPD म्हणून आसा. सो थंय गेल्यार तुमकां एक हिलिंग एनवायरमेंट फील येता आनी काल म्हळ्यार एक मस्त स्पेशियस जागो आसा थंय आनी ड्युअल झोन ट्रिटमेंट दिवे थंय. एक कडेन एक सेपरेट रूम आसा काली मोडालिटीज काली मिशन्स दवरचो जागो आनी कडेन एक काली एक्सरसाइज करू जागो. सो एक पेशंट आयल्यार एकच स्पेसांत पुरो तांकां मिशनी मेळटा एक्सरसायजीस करीत. सो आमच्या OPDक येवन तांचे बेनिफीट करून घेत. ओके, तुमी हाच्या पयलें तुमी ह्या सांप्रदायिक आनी आतांच्या आधुनीक फिजिओथेरपी विशीं सांगता आसतना मदें तुमी रोबो स्पायन म्हणलो एक शब्द तुमी कॉयन केल्लो आसा, एक उल्लेख केल्लो आसा. सो म्हाका एक काल म्हणटात एक आतुराय ह्या विशीं आमकां इल्ली जाणवाय दितात की? ओके, हे रोबो स्पायन स्पायनल डिकम्प्रेशन मिशन आहे. सो एक रोबोटिक मोटरायज्ड मिशन आहे. सो एक मिशन काले म्हणल्यार आमचे स्पायन पाटी सोकोनो म्हणटात तातूंत मस्त वर्टब्राज पाटीचे बोन्स म्हणटात ताचे मदें मस्त डिस्क्स आसात. सो डिस्क बल्ज जावन थोड्यांक पाट दूख येता या डिस्क बल्ज जावन एक नर्व टच जाल्यार सायडीचे नर्व्स टच जाल्यार तांच्या पांयांची दूख येता सायाटिका म्हणटात. सो स्लीप डिस्क म्हणटात. येयले पुरा तांकां प्रॉब्लेम्स आसतना हे आमचे रोबो स्पायन म्हणलें मिशन आसा तें तांकां मस्त युजफूल एक मिशन. सो हे मिशन काल करता म्हळ्यार एक सेगमेंटेड टेबल बरी. सो पेशंट वचून ताचे वयर आमी न्हिदयता तांकां न्हिदयता आनी सेपरेट सेगमेंटेड बेल्ट्स आसात. ओके, ताच्या उपरांत एक डिस्प्ले आसा वेर इट इज एवरीथींग इज प्रीसेट. ओके, आतां ताका काल प्रॉब्लेम आसा म्हणून ते आमी सिलेक्ट करचें खंयचे डिस्क बल्ज की ओके डिस्क बल्ज म्हणून. आनी आतां खंयचे पर्टिक्युलर आजचे मेन फोकस काले म्हळ्यार रोबो स्पायनाचे मेन फोकस काले म्हळ्यार ते पर्टिक्युलर आतां फॉर एग्जाम्पल L4 L5 डिस्क बल्ज दॅट हे ट्रॅक्शन मशीन त्या पर्टिक्युलर लेवलाक वचून डिकम्प्रेशन दिता. सो दुसरें पयले मिशन्स आहली मिशन्स आतां यूज जावन आसात ती मिशनांत पुरा फूल लोवर बॅकाक एक पर्टिक्युलरली एक एरियाक फोकस करिना. हे पर्टिक्युलर मिशन खाली त्या पर्टिक्युलर एरियाक खंयचे ते L4 L5 गी या L5 S1 गी त्या पर्टिक्युलर एरियाक वचून एक ट्रॅक्शन दिता स्लायट पुल दिता. तेन्ना काय जाता ते डिस्क बल्ज आसले वचून भितर येता ताचे नॉर्मल प्लेसाक भितर वता आनी ताचे दूख उणें जाता. सो हे आमचे एक रोबो स्पायनाचे नवे विशेष आसता म्हळ्यार हांव चिंता एक तंत्रज्ञानाचो एक संपूर्ण उपयोग करून एक फिजिओथेरपीक काल म्हणटात उपयोग करची एक विधान हे. सो मंगला कॉलेज ऑफ फिजिओथेरपी हाच्या आस्पत्र्यांत ही वेवस्था थंयसर आसा. आतां म्हजो एक इश्ट आसा ताका आतां 35 जालीं आनी ताका एक 2 हप्त्या पयलें अशेंच जाल्लें म्हळ्यार ताका दूख स्टार्ट जाली पेंगटाक दूख स्टार्ट जाली आनी ते क्रॅम्प्स आयिल्ले बरी आनी ताची हिस्ट्री मागीर हॉस्पिटलाक वचून चॅक करतना 15 वर्सां प्रायर खंय पडुल्लो. सो 15 वर्सां प्रायर पडुल्लो ती ताका तें कळोना त्या टायमार भुरगो आसलो पूण आतां ती दूख ताका काल म्हणटात ती दिसोन आयली आनी आतां मंगला हॉस्पिटलाक आमच्या असल्या व्यक्तींक सो तांकां सडन दूख येता पूण थोडे फावटी उडास आसा ती केदाला जाल्ली कशें जाल्ली म्हणून एक्चुअली तांचे प्रॉब्लेम तुमी काल म्हणटात आयडेंटिफाय करचे कशें प्रोसिजर कशें तांकां तांचे भितर कितें जाता म्हणून तुमी एक समजून काडून सोदून काडचें आसा पळय तें प्रोसिजर तें कशें चलता? वय आतां एक खंयचे पॉप्युलेशन आयल्यार या बॅक पेन या खंयचे पेशंट्स आयल्यार ते आमच्या मंगळा हॉस्पिटलाच्या फिजिओथेरपी OPDक आयल्या कुडले ते फिजिओथेरपिस्ट आतां आमी बेजीक डिटेल्स आमी विचारता तांचें नांव एज या तांचें ऑक्युपेशन काले काम करतात थोडे फावटी कामां तावनी तांकां प्रॉब्लेम येता तशें आमी तांचें काम कालें म्हणून आमी विचारता. तशें ताचे उपरांत आमी एक हिस्ट्री टेकींग म्हणटात. सो
हें दूख आतां सुरू जालें की या कशी सुरू जाली सुरू जाताना तुमी बेंड करतना सुरू जालें की या पर्टिक्युलर काले एक्सिडेंट जालें की या पयलें मस्तू तेंपा पयलें सुरू जालें की हें पुरा आमकां एक आमी एक एसेसमेंट कान घेता तर आमकां कळटा आमकां एक फॅमिली हिस्ट्री आमी कान घेता फॅमिलीन तासागी येयलें प्रॉब्लेम तर आमी हें पुरा हिस्ट्री कान घेताना आमकां एक डायग्नोज करीत काल पर्टिक्युलर एरिया इन्वॉल्व जाला म्हणून ते मात न्ही काल आमी उलोवनशे सब्जेक्टीव एग्जामिनेशन मात न्ही आमी तांचे एक ऑब्जेक्टीव म्हळ्यार आमी आमचे सर्टन एसेसमेंट टेक्निक्स आसात मे बी तांचे पॉस्चर एसेस करूंक तांचे पॉस्चर म्हळ्यार ती कशें आसा तांचे पाट मस्त बेंड आसा गी या तांचे पाय फ्लॅट फीट म्हणून आयकलां जावंक पुरो फ्लॅट फूट म्हणून तेले प्रॉब्लेम आसात की ते आमी पॉस्चर एसेस करता तातूंत सुरू जालां गी या तांचे गेट म्हळ्यार आमचे तांचे नॉर्मल वॉकिंग पॅटर्न तातूंत काले चेंजीस आसात की तांचे गेट एबनॉर्मल जाल्यारय तांकां ते इफेक्ट जाता सो अले पुरो एसेसमेंट करन आनी की चड आमी तांचे मुवमेंट एनालिसीस करता तांकां आमी रेंज ऑफ मोशन एनालिसीस म्हणटा ताका पर्टिक्युलर आमकां एक इंस्ट्रुमेंट आसा कॉल्ड गोनियोमिटर ते आमी यूज करून तांचे पर्टिक्युलर मुवमेंट एनालिसीस करता इंडिविज्युअल मसल्साचे स्ट्रेंथ आमी फायंड आउट करता होल बॉडीनी आमकां एक इंडिविज्युअल खंयचे मसलाचे खंय प्रॉब्लेम सुरू जाला ते पुरो फायंड आउट करतना स्पेशल टेस्ट म्हणल्यार आसात ते पुरो आमी येले पुरो एसेसमेंट करून जाताना आमकां एक पर्टिक्युलर आयडिया येता ओके this particular muscle is involved or kalamani एक बेसिक आयडिया येता सो आमचे एक एसेसमेंटा मुखांतर आमी एक डायग्नोसीस करता फिजियोथेरपी डायग्नोसीस करता आमचे एक डायग्नोसीस जाला उपरांत एक प्रॉब्लेम लिस्ट येता त्या प्रॉब्लेम लिस्टा प्रकार त्या पेशंटाच्या प्रॉब्लेम लिस्टा प्रकार आमी पर्सनलायज्ड एक एक्सरसाइजीस त्या पर्टिक्युलर प्रॉब्लेमाक बेस्ड त्या पर्टिक्युलर पेशंटाक बेस्ड इंडिविज्युअलायज्ड एक्सरसाइजीस आमी ताका दिता सो हें पुरें की यूज करूंक जायना सो आमी एसेस केल्ल्या लेकार काल इन्वॉल्व जालां काल रेड्यूस जालां मसल स्ट्रेंथ उणें जालां गी तें पुरो आमी फायंड आउट करून त्या पर्टिक्युलर पेशंटाक दिता बरें म्हळ्यार कंप्लीट त्या मनशाची एक चरित्र ताचे भलायकेचें चरित्र तुमी पयलेंच परकितात परकून जाल्ल्या उपरांत तिथे ताका गरज आसा त्या रितीची ताका फिजियोथेरपी चिकित्सा तुमी दितात आनी आतां तंत्रज्ञाना विशयान आमी उलयल्या आनी रोबोट स्पायना विशयान तुमी सांगलें आमकां आनी आतां आमचे मेडिकल फिल्डांत एक लेजर ट्रिटमेंट म्हणलें तें एक मेजर तें सर्जरी जावंक पुरो या खंयची चिकित्सा जावंक पुरो आतां लेजर यूज करचें तें कॉमन जावन गेलां आनी फिजियोथेरपींत हें लेजर म्हणलो टर्म या लेजर चिकित्सा कशें वापर करतात या कितें मेशिनरी मुखांतर वापर करतात की या हेर संगतींनी सो हें लो लेवल लेजर थेरपी हें एक न्यूअर टेक्नॉलॉजी रिसंट एडवान्स्ड मिशन आमच्या मंगळा हॉस्पिटलाच्या फिजियोथेरपीच्या ओपीडींत आसा सो हें काल करता म्हळ्यार खंयचे रितीचें इन्फ्लमेशन मे बी आत्तां पडलो एक्यूट इंजरीज तेले आतां एक इन्फ्लमेशन कंट्रोल करूंक हें आमचें एक लेजर मशीन यूज करीत और क्रोनीक इन्फ्लमेशन मस्तू तेंपा तावन एक दूख आसा त्या मनशाक त्या पर्टिक्युलर मनशाक येवन हांगा हें लेजर थेरपी यूज करीत या प्लांटार फेशियायटीस या हील पेन म्हणून आयकलां जावंक पुरो तुमी सकाळीं उठ्ठाना पांय हिम्मडी दूख म्हणटात सो तें दूख आयल्या मनशांक की आतां एक चूर वेळ बसलो आनी उठ्ठाना परतून दूख सुरू जालें हील पेन तेल्या मनशाक की हें एक लेजर थेरपी मस्त युजफूल आसा सो हें काल करता हें लेजर थेरपीचें मशीन एक लायट हाय इंटेन्सिटी लायट एनर्जी ट्रान्समीट करता ओके टू डायरेक्ट आतां आमी ते लेजर डायरेक्ट आमी त्या हील पेनाक जाल्यार आमी तें डायरेक्ट त्या एरियाक आमी लोकलायज करता आनी तो ते लेजर लायट बीम वेताना आमकां ते कांय फीलय जायना आनी थोड्यांक जावंक पुरो ते दूख जाता कोणा या ऊन जाता कोणा तशें कांय जायना सो एक ते लायट डायरेक्ट वचून त्या पर्टिक्युलर टिश्यू लेवलाक वचून सेल्युलर लेवलाक वचून ते इन्फ्लमेशन कंट्रोल करता सो रॅपीड पेन रिलीफ आसता आनी इन्फ्लमेशन कंट्रोल करता आनी ताका हील करता सो इट एक्सिलरेट्स हिलींग सो तो पाटी नॉर्मल फंक्शनाक वेगळ्यो वशीत तशें बरें आसा वय असलें चिकित्साचें विधानां गरज आसात आनी मंगळा हॉस्पिटलांत हें चिकित्सा मेळटा म्हणटा आमकां सर्वांक अभिमानाची गजाल आनी संतोशाची गजाल कित्याक म्हळ्यार आमच्या लागसार सांगा कोडयालांत मंगळा हॉस्पिटल आसा आतां सडवत आमकां मार जाताना आमच्या कुडीक जावन दी आमकां एक मार जावन सो आमच्या हाडांक दुसऱ्यान आमच्या काल म्हणटा दूख जावचें तसलें मार जाल्यार म्हळ्यार दूख येवचें आमच्या मासाक मार जाता आसतना सो हें आमकां सडवत कळीत आसा खंय पडटाना उठताना आनी पुरा पूण शिराक
न्यूरो म्हळ्यार शिरांक जावचो मार आसा पळय तो एक विशेष मार आनी तांतूय आमच्या जिवाक मस्तो काल आमच्या बळकेक मस्तो समस्या उदत जाता. आतां न्यूरोलॉजिकल रितीचे समस्या आयिल्ल्यांक मंगल हॉस्पिटलच्या ओपीडींत चिकित्सा मेळटा. ऑफकोर्स न्यूरोलॉजिकल पेशंट्सांकी आमच्या फिजिओथेरपी ओपीडींत तांचें ट्रिटमेंट दिता आमी. सो काल म्हणल्यार आतां तुमी स्ट्रोक आयकला जावंक पुरो. स्ट्रोक म्हणल्यार एक सायड वेची पॅरालिसीस म्हणटात, उलोवंक जायनासतना रावनचें, तशें ते लेपरा कंडिशन्साकी आमच्या फिजिओथेरपी ओपीडींत तांची चिकित्सा तांकां काणगी येता. आनी काल म्हणल्यार तांचे आतां रोड ट्रॅफिक ॲक्सिडेंट्स कॉमन इंजुरी जावंचे आमचे ब्रेन इंजुरी. सो ब्रेन इंजुरी जाल्ल्या पेशंट्सांकी ह्या पर्टिक्युलर ओपीडीक येता. आनी एक काल म्हणल्यार एक हायटान पडटात, सो ते तळ्ळा तांचे स्पायनल कॉर्ड पटे सो कोणाचे स्पायनल कॉर्ड इंजुरी जाता. सो स्पायनल कॉर्ड इंजुरी जाल्ल्या पेशंट्सांकी हें एक फिजिओथेरपीक आमच्या फिजिओथेरपी ओपीडीक येवन ट्रिटमेंट काणगी येता. तातूंत काल जाता म्हणल्यार एक सर्वायकल लेवल. आतां आमचे नेक रिजनाक सर्वायकल लेवल म्हणटात, त्या रिजनाच्या स्पायनल कॉर्डाक इफेक्ट जाल्यार ताचे सेकील आल्ले पुरो आमचे पॅरालिसीस जाता हात आनी दोनी पाय. सो तशेंच लंबार लेवल, लंबार म्हणल्यार आमचे लोवर लेवल, ते इंजुरी जाल्यार त्या स्पायनल कॉर्ड इंजुरी जाल्यार खाली पाय मात आमचे इफेक्ट जातात ऑर दुसरे इफेक्ट जातात. तशें आमी त्या पर्टिक्युलरली ही पुरान न्यूरोलॉजिकल केसेसाक आमच्या फिजिओथेरपीच्या ओपीडीक येवेत. सो तांणी आमच्या फिजिओथेरपीच्या ओपीडीक येताना तांचे आमी एसेसमेंट सांगले बरी आमी तांकां एसेस करता, परीक्षा करता. सो खंयचे स्टेज काल इंजर्ड जाला आनी पुरा एसेस केल्या उपरांत आमी तांचे एक फॉर एग्जाम्पल आमच्या ओपीडींत मसल स्टिम्युलेटर्स आसात. सो आतां ते आमी चॅक करता की नर्व इनोवेटेड आसा की या डिनोवेटेड आसा म्हणून. सो इनोवेटेड म्हणल्यार त्या पर्टिक्युलर मसलाक नर्व सप्लाय आसा म्हणून, आनी डिनोवेटेड म्हणल्यार त्या पर्टिक्युलर मसलाक नर्व सप्लाय ना म्हणून. सो आमी ते इनोवेटेड जाल्यार फॅरेडिक करंट स्टिम्युलेशन आसा आमचें, तें दिवन आमचे तांचे मसल स्ट्रेंथनिंग करता. आनी डिनोवेटेड जाल्यार तांचे ते मसल आमी गॅल्वेनिक करंट्स स्टिम्युलेटर यूज करून तांचे आमी ते मसल आमी स्टिम्युलेट करता. तशें आतां आमचे रशियन करंट्स म्हणलें एक स्टिम्युलेटर आसा, ते आमकां एडवान्स्ड आतां वन्स मुवमेंट आयल्या उपरांत एडवान्स मोर स्ट्रेंथनिंग जाय जाल्यार आमचे रशियन करंट्सी स्टिम्युलेटर यूज करीत. तशेंच आतां थोड्यांक सेन्सरी इश्यूज जाता, न्यूरोलॉजिकल केसेसाक सेन्सरी तांकां आपुडलें कळना, हे मस्त ऊन जाता, बर्निंग सेन्सेशन आसता, पॅरेस्थेशिया, एबनॉर्मल सेन्सेशन म्हणटात. येयले पुरा पेशंट्सांकी ह्या फिजिओथेरपी ओपीडीक आमच्या मंगळा हॉस्पिटलाच्या ओपीडीक येवेत. ते काल करतात म्हणल्यार सेन्सरी रिएज्युकेशन करतात. ताच्या उपरांत आमचे एक पॅरल बार सेटअप आसा आनी मुखार मिरर आसा. सो एक चलतना आमी चलोवंक शिकयता, स्ट्रोक जाल्ल्या पेशंट्सांक चलोवंक शिकोवन एक मिरर फीडबॅक आसा, तांकां मुखार तावन फीडबॅक मेळटा कशें चलतात म्हणून. येयलें पुरा आमी टॅक्नोलॉजी यूज करून तांचें आनी दुसऱ्या स्पेशलायझेशन आतां न्यूरोलॉजिकल कशें व्यत्यास आसा म्हणल्यार आनी तो आमी इन डिटेल बॅलन्स कॉर्डिनेशन येयले पुरा आमी एक्सरसायजीस एडिशनली दिता. म्हळ्यार न्यूरोलॉजिकल समस्या आशिल्ल्यांक संपूर्ण रितीन एक फाटी भलायकी बरी खर्ची सर विधानां मंगल हॉस्पिटलांत तुमी वापरते आसात, खूब खुशेची गजाल. आनी दुसऱ्या संगतेन आमकां सदावत या फिजिओथेरपीची गरज उदेवची आनी आमी त्या फिजिओथेरपी म्हणलो वर्ड्स तो आयकून सो आमच्या स्पोर्ट्स रिलेटेड संगत्यांनी म्हळ्यार स्पोर्ट्स म्हणटा आसतना आतां व्हड व्हड स्पोर्ट्सांक म्हणल्यार त्या टिमाक एक फिजिओ म्हणून आसता ग्रावंडार जावंक पुरो. आमकां सदावत क्रॅम्प्स येवचे या पडोन आमकां भितर आमच्या कुडी भितर मार जावचो हाचे काल म्हणटा साध्यताय चड आसता. आनी एस्पेशली फुटबॉल, क्रिकेट तसल्या गेम आनी कबड्डी तसल्या गेमा कडेन परा हाचे समस्या चड आसतात. थोडे पटी म्हणटात कशें म्हणल्यार फिजिओथेरपी केल्ल्यान असले समस्या येनात. सो एक रेग्युलर एक फिजिओथेरपी स्पोर्ट्समॅनाक आसाचे म्हणून थोडे पटी अशें आसता की अशे समस्या येत आसतना फिजिओथेरपिस्टाक आनी मेळाजेस म्हणून एक चिंतप आसा. सो ह्या विशयात तुमी इल्ली सांगा, कित्याक म्हळ्यार आमचो जायते विक्षक वर्ग स्पोर्ट्स एक्टिविटीजांनी आसात, सो तांकांय एक उपकार जातालो. आतां स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स परत सडल्यात, बॅडमिंटन टुर्नामेंट आनी क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल मस्त स्पोर्ट्स सडल्यात. तशें तांकां तांचें एवेलेबल स्ट्रेंथ
ಒಟ್ಟುಕುತ್ತು ತಂಚ अवेलेबल स्ट्रेंथ आल्यानंतर तांकां ते स्पोर्ट्स खेळूंक जायना तशें तांकां एक फिजियोथेरपिस्टा कडेन स्पोर्ट्स फिजियोथेरपिस्टा कडेन वचाचें तांणी तांकां पर्टिक्युलरली स्पोर्ट्साचे पयलें तांणी स्पोर्ट्स खेळचे मॅचच्या पयलें वॉर्म अप करीजे म्हणून सांगतात ते पर्टिक्युलर वॉर्म अप बेस्ड एक्सरसाइजीस करूंक आसतात स्पोर्ट्स जाल्या उपरांत मॅच जाल्या उपरांत इमिडिएटली तांणी कूल डावन एक्सरसाइजीस करूंक आसात म्हणटात इन तांणी पुरो प्रॉपरली फॉलो केल्यार तांकां ते क्रॅम्प्स येवन दी या सडन इंजुरी जावन दी ते एक पर्टिक्युलर प्रॉब्लेम आसना आनी काले म्हळ्यार सडनली वचून मॅच खेळूंक जायना तांकां एक सर्टन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जायचें पडटा एक आमी म्हणटात फॉर एग्जाम्पल आतां आमी तांकां स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जाल्यार फॉर एनी एथलीट ऑर एनी पर्टिक्युलरली आतां फॉर एग्जाम्पल बॅडमिंटन ओके तांणी आतां स्मॅश आनी ते परा करतना काले जाता म्हणल्यार तांचें शोल्डरच रिपिटेडली ती यूज करतात तशें तांणी यूज करूंक ना एक फिजियोथेरपिस्ट काले करता म्हणल्यार तांचे प्रॉपर बायोमेकॅनीक म्हणल्यार ती कशें मारतात त्या पर्टिक्युलर शटल कॉकाक कशें मारतात तें फायंड आउट करतात ते बायोमेकॅनिक्स करेक्ट आसा की तांणी करेक्ट कायनेटीक चेन यूज करनासात की द फोर्स हॅज टू कम फ्रॉम द एंटायर ऑपोजीट सायड ओके फ्रॉम द डिस्टल लोवर तावन हाता मुसर येवन ऑपोजीटा तावन येता तें कोर मसल्साक वचून पुरो सो आमी तें ट्रेनिंग करतना स्पोर्ट्स स्पेसिफीक ट्रेनिंग करतना पुरो आमी ट्रेन करता दॅट पर्टिक्युलर कायनेटीक चेन आमी ट्रेन करता स्पेसिफिकली कोर मसल्स मोस्ट स्ट्रॉंग आसाचे इवन दो आमी शोल्डर तावन खेळनासा बट the focus is somewhere else but still आमी ते ट्रेनिंगांत आमी ते पुरा इन्वॉल्व करता तशें केल्ल्यान तांकां ते सर्टन इंजुरीज येनात बसोवन जावंक पुरो या सारकें एकच सारकें एकाच पोस्चर पळोवन जावंक पुरो कुडींत समस्या येवचे या दूख तसले समस्या येवचे संभव चड आसात स्पेशली थोड्यांनी सांगचे आसा निरंतर काम करचे सांगते आसा म्हाका पाट दूख थोड्यांक गळो दूख थोड्यांक बँकाड दूख थोड्यांक गांठी दूख असले पुरो समस्या येतात आनी 24/7 AC आसची ऑफिस आसा तांतू 12 घंटे AC 8 घंटे AC भितर पोंदा बसचें तांणी अशें जायते समस्या आसात आजकाल या कॉर्पोरेट फिल्डांत काम करचे ते आनी फिजियोथेरपी असल्या एम्प्लॉईजांक असल्या कामेल्यांक कसलो परिहार दिता वय तांकां आमच्या हांवें सांगलें बरें आमच्या मंगळा हॉस्पिटल फिजियोथेरपी OPDंत एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव थेरपी म्हणून एक न्यूवर टेक्नॉलॉजी आसा सो ते येयल्या कॉर्पोरेट एम्प्लॉईजाक हे आमचे मशिनाचे एक उपयोग कान घेत बेनिफीट कान घेत सो ह्या कॉर्पोरेट एम्प्लॉयच्या विशय सांगचे जाल्यार तांकां कंटिन्युअस एक पर्टिक्युलर पोजिशनांत काम कंटिन्युअस फॉर लॉंग टायम ते काम करनंत आसतात सो काल जाता ते मसल्स तेंत काम करनंत ओवर यूज जावन आसतात आनी सर्टन लेवलाक तांचे ते इश्किमीक चेंजीस वेतात आनी ते ब्लड सप्लाय उणें जाता आनी सर्टन स्पॅझम या दूख मसल गार्डिंग म्हणलें शब्द सुरू जाता और बॅक पेनी सड्ड वेळ बसतात कंटिन्युअस बसचे सो दॅट इज ऑल्सो नॉट गुड तांचे ते डिस्क प्रेशर सडटा आनी सो लॉंग टर्म सिटींग ऑल्सो इज नॉट गुड तशें तेले पुरा पेशंट्सांक फर्स्ट काल म्हणल्यार अर्गोनॉमीक आमी एक एडवायस दिता अर्गोनॉमीक म्हणल्यार आमी तांच्या प्लेसीक वचून और तांचे कडेन आमी विचारता तुमचे सेटअप वर्क सेटअप कशें आसा इज दी कंप्युटर स्क्रीन the top of the screen matching your eye level तें पुरो आमी पळयता डू यू हॅव अ प्रॉपर आर्म रेस्ट हेड रेस्ट आसा गी तुमचे ते अर्गोनॉमीक चेअर आसा गी बसच्यो खंयच्याय पेशंट्सांक खंयच्याय पॉप्युलेशनाक वचून ते पर्टिक्युलर एकच चेअर एक पुरें की एडजस्ट करूंक जायना बिकॉज डिफरंट हायट आसता डिफरंट बॉडी कॉम्पोजिशन्स आसता तशें तें एडजस्ट करूंक जायना सो त्या पर्टिक्युलरली आमी एक अर्गोनॉमीक चेंजीस हाडटा त्या पर्टिक्युलर वर्किंग एनवायरमेंटाक आमी एक अर्गोनॉमीक चेंजीस हाडटा तें जाल्ल्यान आमच्या तांकां आतां एक मस्त दूख जाली आतां ओके मस्त तेंप तावन वर्क करन तांकां ती दूख जाली सो आमच्या सांगले बरी आमच्या OPDंत एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव थेरपी आसा एक न्यूवर एडवान्स्ड टेक्नॉलॉजी ते काल करता म्हणल्यार तांचे एनर्जी पास करून टिश्यू लेवलाक वचून सो ते रॅपीड पेन रिलीफ जाता आनी तें पर्टिक्युलर इन्फ्लमेशन जाल्लें स्पॅझम जाल्लें उणें जाता आनी ताका हिलींग येता सो ते तेडा ते पेन वेता आनी पुरो वेता पोस्ट सर्जरी म्हळ्यार सर्जरी जाल्ले उपरांत फिजियोथेरपीची कितली गरज आनी ती
फिजिओथेरपी करी येते की वय डेफिनेटली पोस्ट सर्जरी फॉर एक्झाम्पल आता एक नी रिप्लेसमेंट जाला या एक ACL रिकन्स्ट्रक्शन म्हणल्यार तुमी आयकलां जावंक पुरो आमचे पांयांचे लिगमेंट एक ACL ते तांणी रिकन्स्ट्रक्शन करतात नवें घालून तांणी रिकन्स्ट्रक्शन करतात सो तेल्या पेशंट्सांक सर्जरी जाला उपरांत इमिडिएट तांकां मुवमेंट जायचे सो आमच्या मंगळा हॉस्पिटलाच्या फिजिओथेरपीच्या ओपीडींत CPM म्हणल्यार कंटिन्यूड पॅसिव मुवमेंट म्हणल्यार एक मिशन आसा तांतूं तांणी ते पांय दवरून ओके कंटिन्युअस एक मुवमेंट करत आसता रॅपीड कंटिन्युअस पॅसिव मुवमेंट करत आसा ही कित्याक गरज म्हळ्यार आतां एक सर्जरी जालें सो इंटर्नल काल जाता म्हणल्यार एक एडेशन्स फॉर्म जातात या स्कार फॉर्म जाता आतां आमकां कशें बायलान मार लागल्या वेळार एक स्कार जाता तशेंच तें गूण जाताना स्कार जाता तशेंच आमच्या पांयां भितर आतां सर्जरी जाल्या उपरांत ती आमचें तें स्कार जाता सर्जरी जाल्या उपरांत ते स्कार दरम्यान मुवमेंट पांय हालोवचे अशें मूव करचें उणें जाता या रिस्ट्रिक्ट जाता सो त्या पर्टिक्युलर मनशांक ACL reconstruction or any kind of knee surgery or any particular surgery जाल्या उपरांत हे कंटिन्यूड पॅसिव मुवमेंट म्हणलें मिशन तांणी यूज करीत सो आनी कंटिन्यूड पॅसिव मुवमेंट करतना ते एडेशन जावंक सोडिनात सो हे प्रिवेंट्स एडेशन सो देअरफॉर नो रिस्ट्रिक्शन इन द मुवमेंट तशें आनी थोड्यांनी म्हणचे हांव योग करता योग केल्ले उपरांत दुसरी खंयची चिकित्सा विधानाची गरज ना ते फिजिओथेरपीकच समान म्हणचे आसा सो आनी एक फिजिओथेरपी आसता फिजिओथेरपी म्हणचे आसा आमकां जिम्माची आनी योगाची गरज ना म्हणून हे सगळे एकच की या वेगवेगळे वय पुरें तशें चिंतात आतां एक खंयचें दूख जालें पुरो तांकां ते एक बेजीक नॉलेज आसा आतां एक ते रिल्स पळयले या तांणी गूगल फायंड आवट केलें तांकां कळ्ळें काले प्रॉब्लेम आसा म्हण तांणी वचून ते जिम्माक वचून ती ट्रेन करता तांकां बट तशें केल्यार तांकां तें रिलीफ मेळना या तांकां गूण मेळना सो या थोडी योगाक वता म्हणटात योगाचे बेनिफिट्स दुसरे जिम्माचे बेनिफिट्स दुसरे जिम्माक वचें ते फूल बॉडी एक एक्सरसायजीस दिवंक ती इंडिविज्युअलायज्ड एक्सरसायजीस दिनात त्या पर्टिक्युलर मसलाक या त्या पर्टिक्युलर एरियाक म्हणून फोकस जावन सो आतां आमी फिजिओथेरपीन काल करता म्हळ्यार आमी त्या मनशाक काल प्रॉब्लेम आसा म्हणून फायंड आवट करता त्या पर्टिक्युलर एरियाक मात आमी तें एक्सरसायज काल गरज आसा ते मात आमी इंडिविज्युअलायज्ड एक्सरसायजीस दिता ते जिम्माक गेल्यार तांकां तें कांय कशें एसेस करचें तांकां कळना तांचे नॉलेजान ते तीं करतात एक्सरसायज तशेंच योगांत इज ऑल अबावट मेडिटेशन या तांची एक फ्लेक्सिबिलिटी जावं दी सो तेले पुरो आमकां गरज आसतना आमी योगाक वशीत बट तांकां आतां काले दूख जालें या कालें प्रॉब्लेम जालें या पोडलीं या सर्जरी जावन जालें हे खंयचे पॉप्युलेशनाक येवन फिजिओथेरपिस्टा कडेन मेळ्ळ्यार तांणी तांकां समाज सांगतात एक पेशंट एज्युकेशन म्हणटा आमी सो आमी तांकां तीं गायड करता कालें कर नजो कालें करीजे एंड एवरीथींग सो आय थिंक हें एक कॉन्सेप्ट तांणी एक अर्थ काण घेवचे आनी आमी जायते फावटी ओपीडी मारता आयपीडी म्हणून आयकलां आतां मंगळा हॉस्पिटलांत आयपीडी म्हणल्यार सेक्शन आसा की आनी आयपीडींत कसली चिकित्सा मेळटा थंयसर वय आयपीडी म्हळ्यार वॉर्ड्स तुमी आयकलां जावंक पुरो इन पेशंट सो आनी काल जाता आमच्या मंगळा हॉस्पिटलांत स्पेशलिस्ट आसात कन्सल्टंट स्पेशलिस्ट लायक न्यूरोलॉजिस्ट जावं दी ऑर्थोपेडिक सर्जन जावं दी या जनरल फिजिशियन जावं दी या जनरल सर्जन जावं दी या यूरोलॉजिस्ट जावं दी नेफ्रोलॉजिस्ट जावं दी हें पुरा आमी आनी ते डॉक्टर्स ओट्टूक एक टीम जावन आमी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम जावन आमी वर्क करता सो तांचे कडेन पेशंट्सांक कन्सल्ट करतात सो तांणी एडमीट करयतात सर्जरी जाय म्हणून एडमीट करयतात या खंयच्याय मे बी रिजनाक जावंक पुरो ती एडमीट जातात सो आमी कालें करता तांकां फिजिओथेरपी गरज आसा म्हण जाल्यार तो पर्टिक्युलर रेस्पेक्टीव डॉक्टर आमकां रेफरन्स दिता सो आमकां रेफरन्स दिवन आमी त्या पर्टिक्युलर पेशंटाच्या रुमाक वयता आनी सेम आमचे फिजिओथेरपी असेसमेंट करता आनी अर्ली मोबिलायजेशन आतां फॉर एग्जाम्पल काल सर्जरी जालें इमिडिएट डे 1 नेक्स्ट डे तावन आमी फिजिओथेरपी स्टार्ट करता अर्ली मोबिलायजेशन प्रोटोकॉल म्हणटा हाचे मोस्ट इम्पॉर्टन्स आसा हें पुरा करिना जाल्यार वेगळी मुवमेंट आनी करिना जाल्यार तेंत आतां फॉर एग्जाम्पल एक मस्त 1-2 हप्ते एडमीट जाला जावंक पुरो तेंत न्हिदून आसता कांय काम
करनासतना तेंत आसा जावंक पुरो तेंत कॉम्प्लिकेशन जाता काय फॉर एग्जाम्पल स्टिफनेस जाता नी सर्जरी जाल्यार नी स्टिफनेस जाता या शोल्डर स्टिफनेस जाता सो आमी डे 1 पासून तांचे मुवमेंट सुरू करता हात पाय मुवमेंट समज जाला उपरांत आमी तांकां सोलोवंक करयता ताच्या उपरांत तांकां डिस्चार्ज जावच्या म्हणसर आमी तांकां ट्रिटमेंट दिता IPDंत ते मात न्ही आमी तांचे डिफरंट हांवें सांगलें पोस्ट सर्जरी फिजिओथेरपी हे ऑर्थोपेडिक कंडिशन्सांकी आमी ट्रीट करता या खंयच्याय रितीचे पेशंट्सांची खंयच्याय रितीची पेशंटां एडमीट जाल्यांक तांकां आमी ट्रिटमेंट दिता आणि आता ICU म्हणलो एक विभाग आसा आमच्या चिकित्सा विधानांत ICU म्हणलो हॉस्पिटलांनी आसता ICU आणि ICUंत फिजिओथेरपीचो रोल कितें सो रोल ऑफ फिजिओथेरपी इन ICU इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आतां ICUंत म्हणटना तुमकां ते मिशिनाचे सावंड बीप तें पुरो आयकूंक जावंक पुरो सो ते पेशंट्सां न्हिदलीं पुराय मिशिन्सां डिपेंड आसात आतां फॉर एग्जाम्पल ब्रीथ करूंक की तांणी वेंटिलेटराक डिपेंड जावन आसात सो सच केसीस आतां ती कंप्लीट बेड रिडन आसतात ती पेशंटां सो तांचे मसल आतां फॉर एग्जाम्पल मस्त तेंप सांगूंक जायना कितलो तेंप म्हणून ती बेड रिडन आसता ते म्हणून त्या तेंपाक तांचे मसल्स विकनेस जावंक सुरू जाता सो डे बाय डे ते वर्स जावंक जाता सो वन फायन डे तांणी ती कॉन्शियस आयल्या उपरांत तांकां मुवमेंट करूंक जायना सो हे पर्टिक्युलर कॉन्सेप्ट काले म्हळ्यार हे ICU एक्वायर्ड विकनेस म्हणटात आमी सो आमी तांकां वचून एक्सरसायजीस आमी दिता इवन दो ती अनकॉन्शियस जावन दी कॉन्शियस जावन दी कोमाक वचून आसून दी आमी तांकां वचून ते एक्सरसायजीस दिता सो आतां हांवें सांगलें वेंटिलेटरांत डिपेंड जावन आसात म्हणून थोडे पटी वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया जावंक पुरो या सो आफ्टर सर्टन टायम ती वेंटिलेटरांतून भायर येताना तांचे लंग फंक्शन तितले पयल्यांचे बरें आसना सो वीक जावन आसता सो लंग फंक्शन एक्सपांड प्रॉपर रिलॅक्स जायना जाल्यार तांचे सेक्रेशन्स आमचे कफा म्हणटात पळय ते तेंत लंग्सा भितर श्वासकोशांत असतात सो आमच्या फिजिओथेरपीन चेस्ट फिजिओथेरपी म्हणून आसा ते चेस्ट क्लियरिंग सेक्रेशन क्लियरिंग टेक्निक्स यूज करून ते सक्शन करून तांचे कफा भायर काडटात सो तांचे लंग फंक्शन बेटर जातात ब्रिदींग टेक्निक्स यूज करयतात रेस्पिरेटरी मसल ट्रेनिंग म्हणलें आसा तें आमी यूज करयतात आनी हांवें सांगले परी तांकां कंप्लीट बेड रिडन आसतात न्ही सो तांकां आमी मुवमेंट करिना जाल्यार कालें जाता म्हणल्यार DVT डीप वेन थ्रोम्बोसीस म्हणलें एक कंडिशन जाता हे आमचे मुवमेंट ना जाल्यार आमच्या वेन्साक वचून एक ऑब्स्ट्रक्शन म्हणल्यार बरें जाता तर रक्त चलावणे आसना समा सो आमी तांकां एक्टीव मुवमेंट्स या पाद मुवमेंट्स कर म्हणून सांगता जाल्यार तांचे ब्लड पंप जाता पाटी सो तें एक आनी कालें म्हणल्यार कोमांत आसलीं पेशंट्सां ICUंत आसतात आमच्या फिजिओथेरपींत कोमा स्टिम्युलेशन म्हणलेंय आसा सो आमी तें पर्टिक्युलर सेन्सरी सिस्टमाक आमी एक्टीव करयता फॉर एग्जाम्पल एक स्किन आमचे सेन्स ऑर्गन आमी स्किनाक सेन्सरी रिएज्युकेशन दिवन आसता डिफरंट टेक्स्चर्स यूज करून तशें डिफरंट नोज एक सेन्स ऑर्गन स्मेलिंग इज वन ऑफ द सेन्स सो आमी डिफरंट फूड हाडून तांकां स्मेल करूंक येले डिफरंट कोमा स्टिम्युलेशन एक तांकां पाटी कोमा तावन नॉर्मल हाडूंक आमी ट्राय करयता तशें आतां आमकां आमच्या कुडींत एक समस्या येताना ताचे सिम्पटम्स मस्त तेंपा पयले येतात म्हणटात म्हळ्यार कळटात एक भितर भितर कितें आमकां भोगतें आसता म्हणून आनी थोडे फावटी त्या वेळार आमी ताका कितें चिकित्सा केल्यार उपरांत आमकां मेजर काल म्हणटात इश्यूज आमचे आडावी म्हणून आतां ह्या आमच्या प्रत्येक फिजिओथेरपी एका विभागांत फिजिओथेरपी केल्ल्यान मुखार आमच्यो व्हडल्यो सर्जरीसांनी पुरो आडावी येता ऑब्वियसली आडावी येता सो आतां तांणी बेजीक अर्ली तांणी कितले वेग्गी आमचे कडेन येता तितले वेग्गी आमी तांकां प्रिवेंट करीत सर्जरीक आतां तांणी लेटर स्टेज क्रोनीक स्टेजाक आयल्यार आमकां कांय करूंक जायना आमकां सिम्टमॅटीक रिलीफ करीत तांचे मुवमेंट पाटी हाडयत करीत बट आमी काल डॅमेज जाला ते आमकां कार्य करूंक जायना सो डॅमेज जावच्या पयलेंत अर्ली स्टेजीस आसतात तांकां आतां फॉर एग्जाम्पल तुमी ऑस्टिओआर्थरायटीस म्हणल्यार आयकलां जावंक पुरो आमचे नी पेन म्हणून सो अर्ली स्टेजीसांत तांकां दूख सुरू जाता इल्ले बट ती निग्लेक्ट करन तांचे नॉर्मल कामाक या मस्तो तांचे डे टू डे वर्क तांणी करूंक जावंक पुरो या मस्तो चलचें जावंक पुरो तांचे या स्पोर्ट्स इनवॉल्वमेंट जावंक पुरो ती कंटिन्यू करनत आसतात इवन दो ते पेन आसा जाल्यारय सो तेल्या पेशंट्सांक आमी
आमचे कडेन येताना आमी तांकां एसेस करता. आतां फॉर एग्जाम्पल एक नी जॉयंटाक तांचे मसल्स मोस्ट इम्पॉर्टंट स्ट्रॉंग आसूंक. आमचे मसल्स स्ट्रॉंग आसल्यार ते लोड जॉयंट्सांक वचून पडना मस्तो. आमचे मसल्स वीक आसल्यार डायरेक्ट लोड येवचे वचून आमच्या जॉयंट्साच्या मदें आसल्या कार्टिलेजाक. सो आमी तांचे मसल्स आमी पयलेंत स्ट्रेंथनिंग केल्यार तांचे ते ऑस्टिओआर्थरायटीस या डिजनरेशन जावचे आमी प्रिवेंट करीत. सो आतां आमच्या ऑस्टिओआर्थरायटिसान ती स्टेजीस आसात. क्रॉनीक स्टेज पावल्या उपरांत आमकां कांय करूंक जायना, तांणी वचून सर्जरी करचें पडटा. सो तेल्या कंडिशनाक आमी पयलेंत तांणी पेशंट्सांक सांगचें, पयलेंत तांणी आयल्यार तांकां खंयचें दूख आयल्यार तांकां येवन येवेत. सो रोटेटर कफ टेर तुमी एक कंडिशन शोल्डर मसल, ते रोटेटर कफ म्हणलें एक शोल्डर मसल, ते तुमी आयकलां जावंक पुरो. सो स्टार्टिंगार तांकां एक कालें उकोल्लें या सडन कालें ट्विस्ट जालें, सो ते दूख आसा. ओके, सो मे बी ग्रेड 1 इंजुरी जावंक पुरो त्या पर्टिक्युलर मसलाचे स्टार्टिंग ग्रेड. ते नेग्लेक्ट करन तांणी वचून तांचें नॉर्मल काम वचून तांणी कंटिन्यू केल्यार या तांणी चिंतल्यार ओके ऊन दवरून समा केल्यार या कोल्ड दूख तांच्यान कालें नॉलेज यूज करून तांणी समा केल्यार ते चड आनी चड प्रोग्रेशन जाता. सो तांणी आमचे कडेन त्या पर्टिक्युलर टायमाक आयल्यार आमी तांचे एसेस करून आमी खंयचे मसल्स स्ट्रॉंग जाय जे ते आमी स्ट्रेंथन करून आमचे न्यूअर टॅक्नॉलॉजीज यूज करून मसल्स स्ट्रेंथनिंग डिवायसीस यूज करून तेरा बँड म्हणून आयकलां जावंक पुरो तेरा बँड बेस्ड एक्सरसायजीस येयले पुरो एक्सरसायजीस दिवन तांचे आमी रोटेटर कफ मस्त स्ट्रॉंग करयतात. सो तांचे आनी खंयचे तांणी वचून तें काम परतून वचून उखल्ल्यारय तांकां तें डॅमेज परतून जायना. तशें थोडे पटी फिजिओथेरपी म्हणटा आसतना थोडे काळ म्हणटात तोंडपाशी थोडे सांगणे आसात, उलोवचें आसता अशें कितें म्हणल्यार फिजिओथेरपी तें लांब काळाचें तें तितलें प्रेजन ना आनी ताचे बदलाक स्पीड जावची दुसरी चिकित्सा विधान आपणायल्यार बरी आनी थोड्यांनी सांगचें आसा तें तितले फायद्याचे न्हय अशें पर सांगचें आसता. थोड्यांक ते खर्चाच्या बाबतीन जावंक पुरो, थोड्यांक ते वेळाच्या बाबतीन जावंक पुरो आनी थोड्यांक जळणाच्या बाबतीन जावंक पुरो अशें पुरो आसता. सो हे कितलें सत कितलें फोटो हाका कशें तुमी आन्सर दिवंक कशें येतात? हे एक मिथ संगीत मस्त जाणां सांगतात फर्स्ट येतानंत फिजिओथेरपी आतां केल्यार म्हाका दूख चड जायना न्ही म्हणटात फर्स्ट क्वेश्चनांत. सो तांकां आमी काल मुनेत म्हळ्यार सो आमी फिजिओथेरपिस्ट ट्रेन जाल्या की पेन गूण करूंक चड करूंक न्ही. सो आमी ती आमचे कडेन येताना आमी तांचें पेन एसेस करता आनी मस्त पेन आसल्यार फॉर एग्जाम्पल 9/10 ऑर 7/10 मस्त सिवियर पेन लेवल स्केल आसल्यार तांकां आमी फर्स्ट इमिडिएट आमी तांकां मशीन दिता, आमी डायरेक्ट एक्सरसायजीस दिना. वन्स तांचे पेन सबसायड जाल्या उपरांत उणें जाल्या उपरांत तांचे इन्फ्लेमेशन फेज उणें जाल्या उपरांत आमी एक्सरसायजीस सुरू करता. रिसंट रिसर्चर्सान ती आसा थोडे एक्सरसायजीस आमी दिल्ल्यान पेन उणेंय करतात. सो मेकॅनिकल स्टिम्युलाई ओके ते पेन रिसेप्टर्साक इनिबेट करतात. आतां आखरेक आमचो वेळ उतरते आयलो. आतां मंगला हॉस्पिटला विशीं आमी उलयल्या आनी सडवत हॉस्पिटलांची एक रीत आसता. एक पिडेस्तांक या कोणाक कितें गरज आसा चिकित्सेची तांकां चिकित्सा दिवची. दुसऱ्यांत हॉस्पिटलांत समाजा विशीं चिंते आसात, समुदाया विशीं चिंते आसात आनी त्या वेळार तांणी हाडची तांची योजना आसात थोडे फ्री मेडिकल चॅकअप कॅम्पां नातल्यार फ्री ट्रिटमेंट असले पुरो गजाल्यो आसतात. ती तांची सामाजीक काळजी या प्रतिबद्धता म्हणटात. आतां मंगळा हॉस्पिटलांत असली एक प्रतिबद्धता मुखार दवरून कांय कार्य मांडून हाडिल्ली आसात या मुखार ह्या विशयान आमी कांय वय आतां आमी आमच्या मंगळा हॉस्पिटल वज्रा हिल्स कद्री रोडांत लोकेट जावन आसा. त्या हॉस्पिटलांत फिजिओथेरपी OPD म्हणून इसारनायल्यार फ्री कॅम्प चलोवन आसा. सो आतां फ्री कॅम्प फॉर फ्री फिजिओथेरपी चॅकअप अँड फ्री फिजिओथेरपी ट्रिटमेंट. सो तांणी येवन हे नवे टॅक्नॉलॉजीज पुरा हांवें मेन्शन केल्ले आसात न्ही तांचे यूज बेनिफीट करून घेत. सो आमचे मेन गोल आसा आतां पुरें की खंयचेय पेशंट जावंक दी खंयचे पॉप्युलेशन ऑफ पेशंट जावं दी ते हे पर्टिक्युलर नवे टॅक्नॉलॉजी तांणी यूज करून तांकां बेनिफीट करून घेवचें म्हणून आमचे एक मोटो जावन आसा आतां सद्या. बरें म्हळ्यार इतलें पुरा आधुनीक रितीची तंत्रज्ञान मंगळा हॉस्पिटलांत आसा आनी तुमी चिकित्सा खातीर उपयोग करतात आनी ह्या तुमच्या प्रतिबद्धत सामाजीक काळजेंत तुमी फुंक्याक धर्मार्थ ताचो उपयोग करूंक एक अवकाश करून दितात. भोव बरें चिंता पळय. आतां
हांगासर कोडी आलासच्यांक वज्रा काद्री मंगळ हॉस्पिटल खंय आसा म्हण सडा कळीत आसा पण आमचे वीक्षक काय म्हणटा संसार भर आसात जायते पयशिल्ल्या सुवातेनी आमकां आमचे वीक्षक आसात असल्यांक आतां मंगळ हॉस्पिटलाक येवचे आतां एक दीस फाल्यां उठोवन थंयसर येवचें म्हणल्यार ते साद जावचें न्ही पयलेच फोन करचें पडटा फोन करून अपॉयंटमेंट काडून घेवचें पडटा असल्यांक संपर्क म्हणून करचे कांय नंबर आसात की तुमचे लागीं वय आमचे एक अपॉयंटमेंट नंबर आसा 7406880822 या अनेक नंबर आसा 7406880833 या तशेंच 0444 येले नंबर तांणी कॉन्टॅक्ट केल्यार तांकां अपॉयंटमेंट्स काडून घेत आमच्या फिजिओथेरपी ओपीडीचे आनी तांणी सांगतात कदाळ्या तांकां हेवी येतानी सो ऑन. भोव बरें आमच्या वीक्षकांक मंगळा हॉस्पिटलांत फिजिओथेरपी विशीं कितेंय माहिती जायची जाल्यार या चिकित्सा जायची जाल्यार थंयसर स्क्रिनाचेर ती नंबरां थंयसर दिसता आसात 7406880822 नात्यार अकरेक 0333 या 0444 ह्या नंबराक तुमी संपर्क करचो आनी फिजिओथेरपी विशीं संपूर्ण माहिती तांचे तावन तुमी जोडयेत थंयसर फ्री कॅम्प आसता ते आसात तसोय तुमी भरपूर फायदो जोडयेत. एरोल तुमी इतलो वेळ लगभग 1 घंटोभर आमी हांगासर उलयल्या मंगळा हॉस्पिटला विशयांत थंयसर आसच्या चिकित्सा विशीं आनी थंयसर आतां कितें नवें तंत्रज्ञान आयलां कितें नवे इक्विपमेंट्स आयला त्या विशीं तुमी सविस्तार म्हायती दिली. ताच्या बराबर फिजिओथेरपी म्हळ्यार कितें आनी फिजिओथेरपीन आमकां मनशांक कितें उपकार आसा आनी ती चिकित्सा विधान कशी आसा म्हणल्यार विशेष रितीन आमकां तुमी माहिती दिल्ली आसात. तुमच्या अमूल्य वेळाक आनी विशेष माहिती आमच्या लोकां सांगी आमच्या वीक्षकांक वांटून घेतिल्ल्याक दायजीवर्ल्ड तर्फेन तुमकां हांव देबरेकर म्हणटा तुमचो आभार मानता. सो मुखलें तुमचें हें जिणें वैद्यकीय क्षेत्रांतलें मुखार वचून दी यशस्वी लाभून म्हणून हांव तुमकां आशेता. देबरेकर. थँक्यू. मोगाच्या वीक्षकांनो इतलो वेळ आमी हांगासर मंगळा हॉस्पिटल मंगळा कॉलेज ऑफ फिजिओथेरपी हांचे तर्फेन हांगासर कोडयेलांत फिजिओथेरपी विभागांत कितें चिकित्सा लाभते आसा आनी फिजिओथेरपीचे समग्र फायदे कितें मेळ्ळे विशीं हांगासर सविस्तार संवाद चलयलो आसा. वीक्षकांनो तुमकां फिजिओथेरपी विशीं सडीत माहिती जाय जाल्यार तुमी मंगळा हॉस्पिटलाक या मंगळा कॉलेज ऑफ फिजिओथेरपी हाका तुमी थंयसर भेट करची आनी ह्या दिशेन तुमी माहिती आपणावची. सो इतलो वेळ आमकां हांगासर आयकल्ल्या सर वीक्षकाक हांव देबरेकर म्हणटा. येवच्या अंक्यात नव्या एका सैर्यासोव्या परत मेळया थंय म्हणसर मोगसोंदी निरंतर मनोरंजना खातीर पळयत रावा दैजिवर्ल्ड टीव्ही 24/7. देबरेकर. काल आज आणि फाल्यां